यो म्हज्या सुका गोपान घेवन आशेवन रावता तुका दिना काय तुका ओड्यान म्हज्या जाता पाका पाका तुझ्या विणे ह्या संवसारान दुसरें कितेंच नाका तुझी शिवाय होईना हाका ताका फकत तूं जावं म्हाका काळीज म्हजी चोलाय पडलो तुजो तुझ्या मोगार दुसरो कोण जायना सो दामोन येवून तुझ्या वेगेन गोडो आनी दादो शिको तुझ्या बिणे या संसारात दुसरे कितेंच नाका तुझे शिवाय होईना हाका ताका फकत तूं जावं म्हाका ला 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 जायत्या जाणांक न्हिदलो म्हणटो सपनां पडटात पूण हांव जागोच आसतना सपनां सपनता पूण सपनां पुरी जातलीं जाल्यार मेलेलीं घारां एक जर फोट फोट ती फोट अरे सपन पडटातूच आसा म्हाका दिसता आयज म्हजें सपन पुरें जालें म्हणून हाय रेजी हाय Richard looking so handsome. Thank you so much. आज इतलो बरो न्हेसून खंय वेता मनान कितें तरीच चिंतलां आसलें ना 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 तूं येवच्या आदी हांवें म्हज्या मनांत जायती चिंतलें आसा आनी आयज ताची फायनल फायनल येस फायनल तू खंयच्या टुर्नामेंटाची खबर करताय फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी आनी आयज कसली फायनल आख्या टुर्नामेंटाची खबर सांगूंक नाका म्हाका आयज फायनल म्हणजे फायनल म्हणजे म्हणजे हांव तुका लायक करता खरेंच हांवूय तुका लायक करता पूण नको तुका खुशी बरी सांगत ह्या संवसारांत तुवें म्हजे पासून जायतें केलें हांव सांगून आसतना तुवें म्हजो मोबायल कितले फावट रिचार्ज केला आनी म्हज्या बायकाचो टायर पासून तुवें नवो घालून दिला हो तुजो मोग आनी हे तुजे उपकार हांव केन्नाच विसरची हांव जाणा तूं म्हजो मोग करता देखून हांवें चिंतलां तुजें लागीं काजार जावं रेजी हांव जाणा तूं म्हजी फॉफणां करता नो आय एम सिरियस पिसो जाला तूं रेजी आरे पूण केन्ना बाबा ते काजार जालेली आसा तूं खंयच्या बाबडीची खबर करता म्हजी आनी तुजी म्हज्या तुजी हांव तुका म्हजो भाव मानता कित्याक म्हाका भाव ना म्हणून हे बरी उलोवन हे म्हजे काळीज दुखयता हे बरी उलोवन हे म्हजें सपन निर्फळ करी नाका प्लीज स्वप्नां सोच जातली जाल्यार मेलेली घरां येवंक जाय आसली हे सोच तुका खबर होच तो तुमच्या चेड्याचो प्रॉब्लेम तुमी चेडवांक कसली पोस्ट दितात आनी ती त्या चेडवान घेतली म्हणटूच ते चेडू आपणाक लायक करता आनी आपले लागीं काजार जातले अशें तुमी समजता पूण त्या चेडवाच्या मनान कितें आसा तें सोदून काडूंक सदांच विसरता हे सगळे खबरो सांगून तूं म्हज्या मोगाक नात करूंक सोदता ना हांवें तुका केन्नाच सांगूंक ना हांव तुजो मोग करता आनी आतां म्हजो नवरोस बरो आसा आनी कोण आतां तो हांव क्लायव्ह डिमेलो तर तूं ताचो नवरो अरे देवा लागीं माग तुजो तरी मोग सक्सेस जाला प्रमाण ओके देन कित्याक म्हणलें ताणें अशें तूं ताचोय मोग करता चुप तो पिसो जाला क्लायव्ह हांव फकत तुजो मोग करता तूं म्हजो मोग इकला क्लायव्ह तूं सोरो पियेला होय होय हांव सोरो पियेना कित्याक जें कितें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी कानांनी आयकलां ताची दूख हे म्हजे काट जाग जाल्या आनी देखूनच इकाळटा तें दूख उणें करूंक हांव सोरो पियेना तुवें तुज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी कानांनी आयकलां ती सगळी फोट सोत तो म्हजो मोग करता पूण हांव ताचो मोग करता हांव फकत तुजो मोग करता आनी तुजें तें काजार जावंक सोदता आनी डॅडी तुऱ्यास तुका आपोवंक धाडलो देखूनच हांव तुका व्हरोंक आयलो चल क्लायव्ह कितें जालें क्लायव्ह सोजमोली हांव जाणा तुज्या मनान कितें चलता दुबाव न्ही क्लायव्ह पळय तो म्हजो मोग करता पूण हांव ताचो मोग करिना हांव फकत तुजो मोग करता
तर म्हाका वेळ दिला चिंतून कितें बरें आनी वायट पळय आनी हो वेळ तर म्हाका कित्याक दिला तें हांव जाणा कित्याक तुज्या मोगाक दुबावलो म्हणून तर म्हाका वेळ दिला म्हणटच चेडून हांव चिंततलो कित्याक काजार फकत एकूच पावट जाता दोन पावटी न्हय आपापलो देव सोमेस्ताचो अशें कित्याक म्हटलां तें आयकात दुसऱ्याक तूं कितलें बरें कर कोण उपकारी मनशाची जात जेजून बाराशीच काढलेले चलो शिसाचो घेऊन सांगा जेजून ताका बरें करून आपल्या सांगाताक धरून जेजूचोच घेतलो गा जुदास 12 मोदलो एक सीस दुडवाक लागून बोयाक नेगार गेलो फकत 30 नाण्यांक लागून जेजू ताणें विकून दिलो जेजूचे हाल कोता ते पळोवन जुदास चिंतून शेकी बेजार जालो आपल्या केलेल्या कर्तुबाक रडोन जुदास गोडार मेलो आपल्या केलेल्या कर्तुबाक रडोन जुदास गोडार मेलो जेजूचे जायते इश्ट असले आणि ताचे चड मोगाचे जावन आसले ताचे 12 सीस तांतलो जुदासान जेजूक 12 नाण्यांक विकून दिलो आणि जेजू सुमेन जालो बदमास जुदास घे तुझे 30 नाणे पळोवन तो बरो दिसता म्हूण किराक पोसताय पिंजऱ्यान हाडून दिसपोटी हावड घालताय दिलेल्या पोरी वाडून मुंच्या भाशेन तो उलयता अजाप कशी दिसता नियाडून कीर तो व्हरतो ता बदमास ताची तर चलूय विस्वास गेल्यार परत येना सोडून वन उपकार कोण सोडे गेल्याचे आच्या वयल्यार गोंयांत येता दिसोन भितरले मन तुका फारगूंक जायना काशीस मोलो मूळ नेसोन भायले रूप ती आच्याची जाय पूण काडीच भितर ताची आसता घुसोन आमी सांगला तेचो पोपट जाल्यार ओगीच नियार दोराक बसोन आमी सांगला तेचो पोपट जाल्यार ओगीच नियार दोराक बसोन तो मोग करता पूण मनीस चड मोग करता किराचो एका किराक पिंजऱ्यान घालून धरून ताका खावंक दिता ताची खूब माया करता पूण जेन्ना एका किराक संदी मेवता तेन्ना दार उगडून मेवतूच तो कीर मनशा सोबे बदमास जाता आनी उडोवन वेता संवसारान कोणूय कोणाचो बारीक चिंतीत तर खरें खाता त्या पानार तुटता दुसऱ्यांक कितलें कर बरें तुकाच फोण काडून पोतेले माती घालेले घेऊन कोरे मुंशाची साथ तुका कवता सगळे दुडवाची तुता माता तो शेवारे तोडीन तुमकां उदारोळा दिल्या
रोदरे मुगार हाडून खीण आनी जुदास बेमान पळय कशें कोत्ता ते कोणाचेर दवरपाचो विस्वास तुझो पोलीस वगून नाका तुका मारून तुझ्या गोळ्यान घालून पास दाखयला की राणीक जुदास कशे जाले ते दोगूय बदमाश ती आपय दोगो गेली कित्याक मुटला ते दोगूय बदमाश ती आपय दोगो गेले कित्याक मुटला ते दोगूय बदमाश गोंयकारांचे पायणे हांवें मोगान दोलयलां उज्याचें आंकडें भेटल्यार हांवें मोगान पातयलां गोरकार तुझ्या कोस्टांनी गोर चोरयला एक दिसा पुरबायची दूताक आमी मोगान केवयला सुखान दुखान वागती केली तुका तुजी विणी म्हाका कांयच नाका सदांच गोपान तू जाय म्हाका डोळ्यार तुजी हांव पोसतेली तुका म्हाका दिसता आमची तूं आनी तो जावं आयलो म्हणून आयज ताची एनिवर्सरी न्हय म्हाका ना काय सरप्रायज दिवंक जाय चल 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 भितर ये चल 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 सुखान दुखान माटो घेवपी म्हज्या मोगाचो गोरकार आयज एक वरोस परता म्हाका जाल्यार काजार मोग असो फळ करुया एकामेकाक देवन आदार अशीच दोगांय मोगान भोंवोन करया बरो फुडार तुज्या गोपान सातेरी हांव रोमियो जुलियेटा पोरी घडयाना दुसऱ्याक शिकोवचे मोगाचे लिसांव आतां देवान आमचेर घालूं बेसांव आतां देवान आमचेर घालूं बेसांव हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी सिडनी Wish you the same, darling. Wish you the same. पळय डार्लिंग आयज आमच्या काजाराक एक वर्स बोल्लें पूण ह्या एक वर्सा भितर आमच्या भितर किचील हो कसलेंच वायट घडोंक ना अरे घडटले कशें काजारी जिवितान गो बायलेचो एक फूट गोट असल्यार कोणाच्यान कांयच करूंक जाय पूण जाण आतां आमी आमच्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक तशें इश्टांक फेस करची पडटली फेस करची पडटली हांव तुजें सोसमोन अरे बाबा आमची सोयरी शेजारी आमकां विचारतली आमगेर कितलीं भुरगीं आसा काय म्हणून तेन्ना आमी ताका कितें म्हणून जबाब दितली ओ कम ऑन सिडनी तूं सगल्यो आदले तेंपायल्यो खबरो पयलीं काजार जाली म्हणटच रोकडीच भुरगीं जाता पूण आतां सगळें चेंज जाला आतां सगळें मॉडर्न जाला आतां काजार जाले उपरांत लायफ एन्जॉय करूंक जाय आनी उपरांत भुरग्याचें चिंतूंक जाय पूण जाण आमी भुरग्यांक जल्मान हाडून एन्जॉय करूंक जायना तें म्हाका चिंतूंक जाय अरे पूण आयक तरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी बॉय हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी थँक्यू मामी बाय हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी हांवें कितें म्हणलें अरे कित्याक आयज तुका दोन खुशाल काय तो दीस आनी तूं इतलो सॅड कित्याक हांव सांग हांवें भितर सगलें म्हणजे तुवें तुका कितें सांगलें तुका लायक जावंक ना काय जावन तूं दुखेर रे कमॉन बाबा म्हणजे तूं जावन आसा एक शिकलेलें चेडूं त्या जाणा कितें खाजार जिवितांत बरें आनी कितें वायट पळय तें टेन्शन काडची गरज ना आनी भुरग्याक लागून इतलें टेन्शन काडनाका जेन्ना तुमकां भुरगें जाय तुमकां आनी भुरगें जल्म धाडूंक जाता पूण प्रॉब्लम तो न्हय प्रॉब्लम हो आमी आमच्या सोयऱ्याक शेजाऱ्याक इश्टांक कशी फेस करतली पळय तो कम ऑन सिडनी म्हजें डॅडी कितें सांगलां तें सो सत कशी जाय येता बाय खासा जाली म्हणटच पयलीं भुरग्यांक जल्माक हाडूंक जाय आनी उपरांत भुरगे सगळ्यांक लायफ एन्जॉय करूंक जाता आनी अशें केल्यारूच काजारी जिविताचे देवाचे बेसांव पूण मामी तूं सांगता तूं सगळें आदले तेंपायल्यो खबरो आतां सगळें चेंज जाला न्हय मामी पूण बाय पूण आमी लायफ आतां तुमी डिस्कशन करचें बंद करात आयच्या दिसांत म्हाका
कांय डिस्कशन नाका सो प्लीज चेंज द टॉपिक ओके 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 चल जेवण सगळें तयार आसा पूण ताचे आदी आमी केक कातोवया हांव केक घेवन येता राव केक काडून मातशें कारण आयज हांव तुमकां एक सरप्रायज दिवंक सोदता तो सरप्रायज आनी सरप्रायज म्हणटा मागीर केक कातोवची अरे कोण येवचो आसा तर तुमी गॅस करात न्ही म्हाका दिसता आमचो गांवचो सरपंच आसता नो 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 एमएलए आसता. ना एमएलए असतो ना ओय एमएलए दे क्रूज वाजो उगडच केला रे काय मला तुमची कशी आसात हो तुझं सरप्राईज आणि हाका रावतालो तू केक काट करून सांगपाचे म्हाका 4 फंक्शन आसली 4 सोडून हांव पयलोच गेलाय आमचे फंक्शन अटेंड करूंक तुझ्या जावय बाबाक मेळोन आदोग घेत न्हय तूं तर बाप तुज्या घरा लागीं गेलोलो म्हाका कोणें सांगलें तूं हांगासर मावडी आसा म्हणून जायच्या आदोगात अशी भोंवलो म्हजी केस घेवं एकलोय आदोगात तयार ना म्हजी केस घेवं तूं घे न्हय म्हजी केस रजीबाय तुज्या जाण्याक सांग न्हय म्हजी केस घे म्हणून फाल्यां तूं ताच्या ऑफिसान वच हांव म्हज्या जाण्यांक सांगता तुजी केस घे म्हणून पूण आतां तूं आयलाय म्हणटच बस जेव आनी सुसेगाद वच मामी जेवण आस म्हणजे मामी हे तू कितें म्हणटा सगळं हाका करून तू आमचे फंक्शन पिडेर करून सांगता पूण बाय तूं सोळाचो मनीस आसूं न्ही बाय असू न्ही पोट भरलं म्हणजे आयकॉन येता चड देव बरी करू बाय चड देव बरी मातसो राव हांव रोखडीच आयलें मातसो राव सांगपाचें म्हटल्यार तुजी गोरकान एकदम बरी मनीस केन्नाच म्हाका रिती हातांनी परत जायना भांगर मनीस तुजी गोरकान भोव बरी देव बेनाका तुका जर सारकी लायक करता केस घे घे तूं आनी खंयच्या हॉटेलान वच आनी कितेंय खा ओके देव बरें कर बाय देवान जाय तें दिवं बाय तुका केळ्यांनी भरून बरोबर बरें करून दे बाबा देव बरें कर डॅडी तुझं आणि किती सरप्राईज उरला तो कोस आणि तो कोण हाय एवरीबॉडी डॅडी तू वेलकम पण डॅडी तू व्हॉट अ सरप्राईज डॅडी तू तर सांगतालो 8 दीस पासून सारको बिझी आसा म्हणून आणि आयज होय वचून आसता तो म्हजो सरप्रायज तुजो डॅडी आतां पूण पयलो म्हजो इश्ट म्हजो तुवें केली काजार जाल्यार आयज एक वर्स जाता सायक पूण आमी तुमकां केन्ना सांगूंक ना आमची इश्टागोडीची खबर देखून आयज सांगता आमी दोगूय जावन आसा ल्हानपणींतल्यान इश्ट एकाच स्कॉलान शिकताले एकेच क्लासीन कितलींच वर्सां म्हाका बरोबर शिकल्यात आंबोरी आनी ती खूब गिरेस्त स्कॉलान म्हजे बुक्स म्हजे ड्रेस सगळे तोच पळयतालो आनी हांव शिकून खबर जाली म्हणटूच ताणीच म्हाका काजार केलो आनी हांव बरी म्हूण चलूय म्हणून म्हजी पोर्चुगीज पासपोर्ट करून ताणीच म्हाका UK धाडलो आनी आयज हांव कोण आसा म्हजें म्हणून येता फकत ताका लागून जालें तुवें सांगून जालें हो आनी कितें उरलां सांगपाचें पाटील तूं सदांच हांवें तुमच्या पासून कितें केलां तेंच सांगतलो तुवें आमच्या पासून कितें केलां तें सांगता ना आयका एक दीस हांव आनी म्हज्या गोरकान पासयेक वेताना अवचीत आमच्या मोटराक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान म्हजी गोरकान सोंपली म्हाका मार लागून 4 वर्सां पासून हांव हातूंत नाराजलो तेन्ना हे म्हज्या इश्टान म्हज्या भुरग्यांचो सांबाळ केलो हांवें केन्ना चिंतूंक ना ह्या संवसारांत हांव जियेतलो म्हणून पूण आयज ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार हे म्हज्या इश्टाक लागून हांव मागता दोनया देवा लागीं ही तुमची इश्टागत अशीच उरो कोणाचो दव लागून ना जावं मोरो पासून अशीच उरल्या डॅडी आयज हांव इतलो सरप्रायज जालो तूं आयज हांगा आयलो म्हणून आनी तोवूय बी जाल्यार फर्स्ट टायम म्हज्या पुता तुवें सरप्रायज जावपाचें कित्याक आमच्या इश्टगतीची खबर हांवें तुका केन्नाच सांगूंक ना आमी जावन आसा वस्त इश्ट आमी केन्नाच एकामेकाक ना म्हणूंक ना तूं जाणाय आयज हांव जर आसलो तुज्या काजाराची वरस म्हणून तुवें म्हाका इन्वायट केलोलो पूण हांवें तुका सांगलेलें येवंक जावचें ना कारण म्हाका चड काम आसा म्हणून पूण हांव चिंत म्हज्या इश्टाचो फोन आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें आयज सांजे तो लंडन वयता म्हणून तेन्ना सगलें तुयच सोडून हांव धांवन म्हज्या इश्टाक बेडोक आयलां आनी हो जावन आसा आमच्या इश्टागतीचो मोग आयज पासून हांवें तुज्या कितें मागलेलें तुवें ना म्हणूंक ना आनी हांव सोदता आयजूय हांव तुज्या कितें मागूंक सोदता तें तूं म्हाका ना म्हणचो ना माडी इतलें सगोट आमी एकामेकाक आसत केलो म्हणटोच कसो ना म्हणटलो माग आनी समज तें तुका मेळलें जालें कितें आयज हांव परत UK वयता म्हणटूच म्हज्या घरकान ह्या घरांत एक सुरी उरतली देखून म्हजी धूव म्हणटाली
मामीच्या संगात त्या घरात रावता आता ते रावता म्हणतोच तुझ्या पुतानूय आमच्या संगात म्हणजे तांच्या संगात रावचे पडले ना. न्हय ना हे अशी कसं जावं येता एक फावटी एक चेडू काजर जालें म्हणटोच त्या चेडवाचेर फकत ताच्या गोरकाराचो हुकास तूं कितें म्हणटाय सिडनी हांव आनी कितें म्हणटलो तूं कोता तें जालें न्हय अबे सिडनी हे तू कितें उलय तुका नाका तू मनीस सांगा ते रावलो छान म्हाका जाय हांवें केन्ना ना म्हटलां तेणे सिडनी रावंक सोदता तुका आपले डिसिजन आपल्या डॅडीक लागीं सोद तू आतांच म्हणटालो तू आपलो गोड दिसांनी आतां ना म्हणसो ना म्हण जाल्यार आतां कित्याक ना म्हटलें ताणी मार्टीन हांव तो येना म्हजे सुर्याक आनी पुताक तुमगेर दवर माणूस, तू पळय कितें सांगता पळय तें सोद खरेंच काजार जालें म्हणटच एका चेडवान आपल्या घोवाच्या घरांत रावंक जाय म्हज्या गोरकारान हो फावोचे लागे मागोवंक फावो नासलो पळय तुजे गोरकारीक पासून सोद मोता एक चेडू काजार जालें म्हणटोच खंय रावंक जाय पळय तें पूण तुका सांगता मार्टीन आमच्या इश्टागतीचो चडूय फायदो घेवप सारकें न्हय हांव तयार ना ताका तुमगेर दवरूंक अशेंच कितें म्हणटलो म्हणून तूं सोद मोलो न्हय तुजे सोद मोडेत चूक जाल्या म्हजे इश्टा थोडेच दीस न्हय जिवीत भर ताका तुमगेर दवर म्हजी कसली झाड पडना हॅपी हॅपी व्हेरी हॅपी तूं हॅपी न्हय खूब हॅपी आनी बाय तूं हॅपी न्हय डॅडी हांव येस हांव ट्युशन टीचर भुरग्याक बरें शिकयताली जावं आनी मोठ्याक पासून शिकोवन हांवें जोडलां पळय बरें ना पळयात म्हजें पोजीसन ये वरान सांगता हांव आनी मात्रे पासून मोचीशी मारून येता जावं मागीर म्हणटा तांकां बस बस बसा माडयेर मोच्या बस बस बसा बस 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 बसा बरें शिकोवन वसा मागीर म्हणटा तांकां बस बस बसा माडयेर मोच्या बस बस बसा बस 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 बसा बरें शिकोवन वसा येईल कितें आवाजात केशी म्हजो गोट्टा रे कोटान हांव बरो आदवोगाद म्हणून बायले चाडवता पोटान हांव नेसता पळय नेटान केस घेता रे कोटान बायल म्हजी घरा ट्युशन दिता येच रे घरान मागीर झिंग 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 झिंगा झिंग 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 झिंगा भुरग्यांक म्हणटा येवन तुमी माडयेर बसा झिंग 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 झिंगा झिंग 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 झिंगा भुरग्यांक म्हणटा येवन तुमी माडयेर बसा भाड पडोय मुगे बायल गेलती क्रिसमस ट्री आसताय आनी कितें आदोगाद हांव कोटा एक केस मेळनाय त्यो मेळनाय बायल सोतायता केसो कॅरेक साणी कोता क्रिसमसा घरां क्रिसमस ट्री ना हांवें म्हणलें धाकलीशी क्रिसमस ट्री हाडे काय म्हणल्यार आपूण खूद क्रिसमस ट्री रावला 8 दीस लायट गायले पीक 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 करून मातशे 8 दीस जाल्यार मातशे गोप्पा पासून दवरून अशें करून धरून गेले जाल्यार केसो शॉक माता खंयची बॅटरी गायल्या म्हूण कोण जाणा एक कोटा बाबा तूं हुंच शोरुमांतल्यान भायर सरला हो मोदेल हुंयचो 1942 62 आहा तुला ते तुका मागे सांगू आदोगाद ना तुमकां कितें आदोगाद आय गे कू हांव कुकू हय आदोगाद आलो खूप हितू घरे असताय नेपाली जाले असताय अरे हांव कुकू दिसती पण अरे हांव तो आदोगाद म्हणे आदोगादू भेंडा तुवें बांदून आसते भाशेन म्हाका मसाला डोसा बिसा कोत्ते असो खूब दिसत मरे अरे हांव आतां कोटासो येयला उदक हांव वयतालो बायल हिंगा सालाम गे बायल होदोड घात तेचो येयलोलो एक सांग हांव आदोगाद टिचेर ना टिचेर टिचेरी सोदून येयला बाबा
तुझ्या सोल्या जाणटेले आम ट्युशन दिनाय मागणं हा? ये बाबा बाबा हा ट्युशन अरे ओय कोण घेणार रे माशे मरे तेगे प्रॉब्लेम केदो दाखला दाखलो मरे व्हडल्या ट्युशन दिनाय व्हडल्या दिनाय पहिले सांगत हांव टिचेरी आपयता हय एक सांगू हय तूक मातशे बाग येयल्या हय मी मोठा आडलो चॅप पळयशी हा असली मुगो जाशिना ते आपयता आलो ना आता का माशे बरो ना तो टिचेरी आपयता बाबा हय तू काळजा बळजा ना मरे नाही काळीच बरे अरे गोडी काळीच आपण काळजा ना मग टिचेरी चोय झाक तू असो टिचेर की देवचा आलो तो फ्यूज जाय टिचेर चो नसा टिचेर देवचा आलो Shana, my picnic come go पण हेच मेळो टिचेर या पळय मुळो मरे तुका खबरायची ना हाटल्या वळायचंय नाव आहे का ट्युशन टीचर बराबर तुमचे दोंगर कोंडोरे तेच्या तो दोंगर न्हू क्रिसमस आमी गोट केलोलो तो गोट अजून मात्या रे पण हारीच्या स्टाईलवर होय होय ही मुगे बाय टीचर ती होय मुगे बाय ती हांव ट्युशन टीचर सांग कोणागे ट्युशन घेवपा जाय तुगेले ना मगे ना हांव घेवन तयार जालो ट्युशन नाका बाबाले बाबा गेले आपण खंय हा तुगे बाबू पॉपी हा एक सांगा हा आम सुण्या ट्युशन दिनाय सोडी मरे मग ते पॉपी गो सुण्या कितें काय ना घालत्या मोगान मुगे चेडतो तू सुण्याक आसता हमनी तुला कितें रे सुण्या ये नांव गायलें चेड्याक पॉपी म्हणून म्हाका लायक तें. आपय आनी तुजें नांव कितें म्हजें नांव पोपू पोपू पॉपी बरी मॅचिंग रे पेपी आहा आनी हा चोडा आहा पेपी चेवडा हा पेपी आपय ये पिपी न्हू पॉपी आपय तुगे चेडो ओ चेडो कश्टाचो हो कोस्टाचो आनी दुसऱ्यांक एक चेडे आसता ते कितें हारामाचे अरे कोस्टांत चेडलो कसलो चेडो हो चेडो हो आदलो दादलो मरे हे करताल मरे ना रे एकट्यानं धाकला आलो वाऱ्याचे सापको वाडलो अरे आम दिनाय या साला ट्युशन दिनाय न्हू डाली कसला ट्युशन दिनाय ओको राव रे गिराक येता सोडून जाता तोय तू नाक झालो हे ट्युशन दोड्याचे मूठ मातलो गड्याचे कूल गायल ते यू ब्लडी हुल या डोळा चोय तेगे आवय कातले वाडी चोय तेगेले हांव तुगेली ट्युशन टीचर बाबा टिचेरी हालो कर टीचर गुजरात पुण्या कसाच्या ये बायले के सो अरे तर माझे गाग होईता तो गाग होईता ते गुड मॉर्निंग मुटा टिचेरी गुड मॉर्निंग मुडा टीचर तो गु पता टीचर ट्युशन येईला सगळी लुटी घातला आणि तो कसं उतर काढायचे चिचेर मुटा रे टीचर मुडालो मरे मुगे चढाई दुसऱ्या सजमत आहे बाबा चिचेर मुड टीचर ट्युशन येला गुड व्हेरी गुड व्हाट इज योर नेम माय नेम इज पास काढे पॉपी बिशप मम्मी तू एबीसीडी जाणा वय टीचर मुंचे मोडी मोडी ये बी सी गुड व्हेरी गुड शट अप गुड व्हेरी गुड ओ एबीसीडी कारा काबार कोतमुळे आखी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी काबार जातली तुमचा नाही मुगेली भुरग्या शिकोवपाची दुसरी भाषेची इच्छा कसली style शिकय? कोण स्टुडंट येईल म्हणून आपण कितको जाणा बैल किती होता बसवता ओय पयला बसता आणि मागी मागी तूच होय जय अतो विचारणार जे पॉपी आ गए आगे बॉस यश मरे ट्यूशन होईना
सांगली मुगे बायले के सांगले मी लागली म्हणून पॉपी तू पोएट्री जाणा वय टीचर मुडी मुडी ट्विंकल ट्विंकल लिटल चालेल बस हांव चोयता चल पॉपी बस पॉपी बिशॉप बस बस रे डार्लिंग तो जोडा मावला देखो पॉपी पॉपी एबीसीडी मुडी ए बे से डी या बोगन हा ओय आवा दोगत सैना जो आगे तुबा लागोता गेम असते का मुजी झांगराचेर दोसो होता आगोता बायले के झांगराचेर सुटो होता ये दोस्ती जोडीगे इज्जतचा सुटा बाबा काय या वरे सोड पाल्या लेस टाइमाचे न्यूज ओके पाल्या पाल्या बरोबर तू तो निला जिथे मातलो मावती अरे पावसाळा तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा पतून येईल मातो मोठा तो का ओय रे बाबा किती लोक झाला रागा रे तू कोण नजले रावा नजर गेले जाता अरे बाबा मुगे गाराचं जाते सोय आणि तू किती का म्हणल्या मुझे तापता सांग आदो का राव केस केलेला चेडू तुझे चोरू तुमची मुलगी मुझी पोरगी अरे मान करा मुझी बायकी हा मला चेडू दिसले जोड दिसाले बरं आपण केस केलेलो तू एक सांगू तू त्याची खबर काढ तू त्याची अंकल तेव्हा तू किती आहे तर सांग मला. तेव्हा तू माझी केस घे बरं सांग सांग सांगो प्रिन्सिपलाची केस करू पहिला तू अजून शिकवते का हांव न्हू मला चेडो आज छेड्या गेले हय किती झाले प्रिन्सिपला बले प्रिन्सिपलच्या ऑफिसात मला चेडो गेलो हय कमल्या न्हू त्यानं प्रिन्सिपलच्या पोल्यार एक किमस घाले भोगलेले आं. ते म्हणजे चेड्यान पयले आं. चेड्यान आनी वगत करूं ना आं. सोम ते कापड मारले ते किमसाचे ते किमस गेले उडन आनी कापड प्रिन्सिपलच्या पोल्यार पडले मागीर मागीर डिसमीस केलो चेडे सगळं मला मुझे चढ तू गेलो प्रिन्सिपल ऑफिसान गेलो हय तसं कामाला हय किमूस तेगेले पोल्याचे बसलो आले कोणाले प्रिन्सिपल आले हय चेड्यान ते किमूस मारून कापड मारले किमूस उडून गेले कापड प्रिन्सिपल पोल्याचे पडले आज प्रिन्सिपल सजमोता पडी आपणाचे तापड मार होय. आणि चेड्या डिसमीस होय. केस जिखलो जिंकलो रोकडो जिखतो थँक्यू एक मातशें काम करून बदल होय. ऑफिसान वच तिका कळ्ळें तुका आनी ते किमूस सोद आनी त्या कोर्टान घेवन यो किमसान सांगो जाय न्हू आपूण आसलोले उडोवन गेलो म्हणून सुटला तू नाकालो किमसान तेच गेलेला जायना हा? जायना चोयता तोरेता भितो वयता मुकोळे किमसांचेर मुसांचेर बूक आहे हांव चोयता कसले सेक्शन मेट जाले तुगे भुरगो केद आहा देतो डाली येतो भुरगो आही ट्युशना मेट जाले चोय एक्सक्यूज मी की झाला की चूक प्रॉब्लेम तू गेली आव ट्यूशन टीचर सांग की झालं ड्युटीन का होय 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 मग चेडे किंवा धरले चेडा ती माझ्या हुई आपते चेडो आपण ते चेडा आव ट्यूशन टीचर पूण तिच्या लागीं जावपाचें ना आणि किती सांगला अरे ॲटलीस्ट केसो भुरग्यांक ट्यूशन दी नॉय भुरगे होय मनीस केलाय हुई आपते हेड ना महापूस अरे आपण सांग ते हुई अरे मग सांग राव तू सांगता तुका सांगता एक दीस कितें जालें क्लासीन टीचर ब्लॅक बोर्डाचेर बरी जाली आनी टीचरची इस्कर्टची फाटली जीप देंवलेली आसा मागीर? मागीर चेड्यान पयली आनी गेलो आनी टाटाच करून वयर घाली काय ना जीप तुडली आनी तेन्ना ती पीन घेवन भोंवता इतले का मरे अरे केसो भुरग्यांक सुधरायले कितली मस्त करू कितें जाव हुई हा तो आपण तेका बाबा मुगे मुगे तुझी ट्युशन टीचर हॅलो आवय शिवगे टीचर पहिला फेसबुक कोण आहे रे You naughty boy! यू नॉटी टीचर बाबा तसे फोन ना Asti, Burgoto! What is your name? माय नेम इज सेनफर्ड आणि तशी कर ना रे. Very good, very good. Hello, Sinford, how are you? आय एम फाइन आणि तशी कोण Asti, Burgoto!
माहिती का दारू पितो पहिला पाहिली घे चांगला ती पिन कपिली चांगला तो बुरगतो नो प्रॉब्लेम तू खुशाल आसा न्हू माझ्या सांगात होय आता हांव खूब खुशाल आसा पूण म्हाका भिरांत दिसता ही आमची खबर कोणाकूय गोमो जाल्यार मागीर आमची कितें जातलें खंय भिवपाची कसलीच गरज ना ही आमची खबर कोणाकूच कळची ना कॉलेज खरेंच हांव एकदम सरप्रायज म्हजो जावं इतलो काळजीदार म्हणून अशें तू कित्याक म्हणटा कित्याक कित्याक तूं कोणाचेच परवा करिनासतना कोणाकूच भियेनासतना तूं म्हजो इतलो मोग कोत्ताय अरे कोणाचो फोन हॅलो हॅलो रोजी अरे कशें आसा हांव एकदम बरी आसा तूं कसो आसा हांव एकदम बरो आसा तुजे मागणी मागीर कशें चलता आनी तुजें काम कशें चलता काम एकदम फट चलता रोजी हांवें तुका कितलेच पावटी दुडू धाडल्यात पूण तुवें म्हाका केन्ना सांगूं ना तें दुडू तुका मेवल्या तूं कितें जाणा पळय तें दुडू म्हाका मेवल्यात ते दुडवाची खबर आमी उपरांत उलोवया पळय हांगा सिडनी आसा ते गेले ती उलय सिडनी हॅलो डॅडी हालो बाबा कसो आसा तूं आनी म्हजी तूं तुज्या सांगाता खुशाल आसा की ना होय खूब खुशाल आसा तुजो डॅडी कसो आसा डॅडी एकदम बरो बरें मातशें म्हजे बाये लागीं फोन दी बायला किती म्हणल्यार बरोबर आसलो जाणा डॅडी हांव जेनिसाक घेवन डॉक्टराशी गेल्लो पूण लोक थंयसर खूब आसलो देखून हांव ताका थंयसर सोडून डॉक्टर जाल्यार बाय कितें हांव जालां जेनिसाक बायक जालां कितें रोजी बायक कितें जालां हॅलो हॅलो बायक जालां कितें अरे तू बेश्टच भियेना काय बाय कांयच जावं ना हा तू शापाय वा शामाय जाता काय म्हणून पळोवंक ताका डॉक्टराशी व्हेला खरेंच जाल्यार कितें गुड न्यूज आसा जाल्यार रोखडोच म्हाका फोन करून इन्फॉर्म करा ओके बाय 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 बरें मामी हांव जेनिसाक घेवन रोखडोच येता सिमी सिमी तू हांगा कितें करता हांवें तुका कितले कॉल केले आनी म्हजो एकूय कॉल कित्याक रिसीव करिनासलो म्हाका कॉल केले पूण तुजे एकूय कॉल म्हाका मेळ्ळो ना दोळे आसून दोळ्यान काळी ऑफला घालूंक शिकली नाका पयलू तुजो फोन चॅक कर आय एम सॉरी जान जान म्हजो फोन सायलंटाचेर आसलो पूण तू म्हशी पयली घरा कित्याक पावलो बाय बाय कितें जालां तें जाणा जावन तूंच वीक न्हय हांव सांगता मामी तो म्हजो घरकार आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें म्हणून म्हाका रायट आसा आनी ताचे लागीं विचारलें हांवें केलें ना म्हटलं पूण हांव तुका इतलें सांगूंक सोदी मामी ना हांवें ताचे लागीं विचारला म्हणटूच ताचो जबाब म्हाका ताचे तोंडाल्यान जाय जान डॉक्टराची खूब लोक आसलो तेन्ना म्हाका मामीचो फोन आयलो मामी म्हणूंक लागली जरी तो तुमचें जालें जाल्यार तुमच्या सांगाता राखुणूय घरा येता म्हणून ही खबर हांव तुका सांगूंक म्हणून गेलो पूण त्या म्हणल्यार तूं डॉक्टराशी भितर गेलें टायम आसलो देखून मामीक ड्रॉप करतलो म्हणून हांव घरा येलो आतां येदीशी खबर तूं येदी व्हडली कित्याक म्हणून करता तूं बरो डॉक्टराशी आसली आनी तूं इल्लीशी खबर म्हणटा बाय सिडनीन पळय कितें सांगलां पळय तें सोद बाय देखून आतां तें सगळें विसर प्लीज मामी आमी दोगांय घोव बाय आनी आमकां दोगांय उलोवंक प्रायवसी जाय अशें तुका दिसना I'm sorry, boy. I'm sorry. हांव विसरली तुमी दोगांय गो बाय म्हणून I'm extremely sorry. जान तुवें असो मामीक अपमान करूंक फावना आसलो आनी प्रायवसी घेवन कितें उलोवंक सोदता जरी तर ते आमच्या मध्ये असले जाल्यार तुका कितें जाता तिका भितर जाली म्हूण तुका दूख जाली तिक्यात जावची ना कित्याक जावंक सोदता जें कितें सांगूंक सोदता तें स्पश्ट करून सांग हांव तुजें सजमूंक ना जायते जाण सांगताले म्हाका पूण फोन दिसताले आनी हांव ताचें आयकोन आसलें पूण आयज 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 कितें जालें आयज तर आमी हें घर सोडून या तुमच्या घरा रावूं हें घर सोडून आमच्या घरा रावून तुमी खंयच मेळची ना कित्याक मेळची ना मामी कित्याक घर सोडून वचूंक सोदता ताणें म्हाका तुजे आदी घरा लागीं हाडून पावयलें म्हणून जरी तो तुका नाका जाल्यार हांव तुजें बरें पडना पूण तूं हें घर सोडून वचूं नाका हांव जाणाच आसलें आनी हांव चिंता
सोदता हांव जाणा आसली तुका दुखतेले म्हणून. अरे हा दूध जातेलीच न्हय इतलो तेप तुम्ही मला सांगत आसली आणि हांवची तू ती गोष्ट सोडून मेळटा म्हणून दुखतले हांव जाणा ती कसली दुखती. तू कितें म्हणूंक सोदता हांव तें कितें सोदतेच सांगूंक सोदता. तुम्ही एक गोष्ट सोडून खुंयच वेचिना तुजो डॅडी आयला बघोर. आमी सोत हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला तोडे हांव घर सोडून वेता आनी म्हज्या घरच्या घरा रावता. हांवें तुका सांगलां तुम्ही एक गोष्ट सोडून खुंयच वेचिना म्हणून तुजो डॅडी आयला बघोर. ते म्हाका पडले ना मामी हांव म्हजो रूप एकूत आनी हांव मागीर तूं येता हांवें नायसी. बाय स्वतः कथा गिमान ना स्वत आता करू लागता कोणी चोर निवडा एमएलएनचे क्रूज सगळी ओगी आसात कित्याक अशें तोंड तुमकां पळोवंक बरें दिसना तुजें तोंड पळोवन आमकां कितें मेवचें आसा? कित्याक मेवचें ना तुज्या गोरकाराक सांग म्हजी केस घे म्हणून ताका जाय त्या दूर मेवतले दोतोर बाब म्हाजी केस घे न्हय हें पळय एमएलएन बाब आयज म्हज्या तुज्या लागीं कांयच उलोवंक जावचें दुसरे केन्नाय पोवचें दुसरें कोण दुसऱ्या पाटी बुडला म्हूण दुसऱ्या पाटी गरज नाही या घरान येवची तुजी केस घेवन सोस मले. हे बोटीक केन्ना तुफान लागलें तूं लक्ष्मीबाई तूं तर तुज्या जावयाक सोसना न्ही म्हजी केस घे म्हणून प्लीज आयज जावचें ना दुसरे फावटी हांव केन्नाय म्हज्या जावयाक सांगता तुजी केस घे म्हणून प्लीज. बरें करून सांगलें सोजमो तो म्हाका ओड्या वेलो राग मांडार काडूंक फाव 4 दीस जाले कांयच खावंक ना कितें आसल्यार ती न्हय दोगी जायना आमी एकदम बरी मनीस केवचार कसो जल्मलो म्हणून कोण जाण कितें? तुका म्हणकलें हांवें मामी तुजी एकदम बारार मनीस म्हटल्यार आयकोंक ना तुवें बाय तुका चोड दी बरें करूं बाय देवान तुका जाय तें दिव बाय मागता तुका दिल्या पुरो बाय बरें करून बाय हा देव बरें करूं बाय देव बरें करूं वडिलांक रेस्पेक्ट दिवंक जाय आणि वडिलांक कसो रेस्पेक्ट दिवंक जाय ते तुज्या मामी डॅडी तुका शिकवलें न्ही की तूं विसरलें. म्हाका आयले पयले कांयच आयकोंक नाका. आयज आमी एक घर सोडून वयता आनी आमी या म्हटल्यार या. हांवें तुका कितले फावटी सांगलें सो डॅडी आयले बघो तुका एक गोष्ट सोडून वचोंक मेवचें ना म्हणून. मम्मी तो भितर वच हांव ताका सोदपाचें जान तू कितें उलयता तें रागाच्या भारार उलयता तोकली शांत दवर आनी पळय तू कितें कोत्ता तें सारकें वो सारकें न्हय पळय तें मामी तूं तर सदांच म्हणटाली न्हू काजार जाले उपरांत एका चेडवान आपल्या घोगीर रावंक जाय म्हणून. तूं रायता म्हज्या घोगीर रावंक वचूंक सोदता जाल्यार तूं म्हाका कित्याक काडिना? ते तुका आतां कांय सोंसपाचें ना. That's personal. Personal? What do you mean, mommy? Mommy, tell me what is personal? हांव जाणा तूं कितें चिंता तें. ही तुजी चिंतना सुफोळ जावंक हांव केन्नाच दिवची ना. आनी म्हाका सोंसमोचें ना. म्हाका सगळें सोंसमोता मामी म्हाका सगळें सोंसमो. एडवोकेट सिद्धी हांगा रावता न्हय कोण तूं? वय हांव मोकोता तूं म्हाका उगडास जाल्यार तुका बसोवं हांव कित्याक भोंवपाचें? अजून पासून तुजो मोग म्हज्या काळजांत आसा हांवें भायर उडोवंक ना. जाणा तूं म्हाजो खूब मोग करतालें पूण आतां तूं दुसऱ्या लायन काजार जालें आनी आतां काजार जावनूय आजुनूय तूं म्हजो मोग करता कित्याक ह्या तुज्या काजारी जिवितांत तूं खुशाल ना? ना हांव म्हज्या काजारी जिवितांत खुशाल ना. आनी ताचे लागीं काजार जावंक हांव फावो नासलें. जाल्यार ह्या तुज्या काजारी जिवितांत तुका कितें उणें आसा? मोग आनी सूख मोगाचे वाटे जायत वेता. म्हजो गोरकार म्हजो मोग करिना तो आनीक कोणाचो मोग करता. जाल्यार तुज्या पासून हांवें कितें केलें तुका जाय? देवा तूं एक आठ म्हणून कसो म्हजी सोबत धाडला म्हज्या सुखान आनी दुखान वांटो घेवंक. तूं कितें म्हणून सोदता? जोरी तर तुजी कसली जाळखोळ ना जाल्यार हांव परत तुज्या मोगान पडों. सॉरी म्हाका तुजेर विस्वास ना कित्याक? कित्याक तूं एक घातकी वस्तोरी एक पाटी म्हजो मोग करून म्हज्या मोगाचेर विस्वासघात कर आनी कांयच आयज तोच घात तूं तुजे गोरकाराक करूं वेचे आनी तुका एकूच सांगूं येता
देवार पासून मुटलेले आसा पातकी जा पूण गातकी जायना तुझं पाय तो पोच उडणार. पोच दोघात तुझं पाय तो पोच. एक कालसा वाटीस घाता तुझी माय दाढी दुशाक. एक माडा म्हणा बसून दिसभर पताक वय वय तुम रस्त्यात निघाय सांगवाचे बसून लोकांक चाडवताय रस्त्यात भुरगे एक एकलं मेळे एक दीस तर तुमच्या हाती पडे तुमचे सगळ्यांचे केस घाल तुमकां सगळ्यांक भितो उडयना चोय मालकिराक सूज उडणार पोच मोठे म्हाका पण हेसो हांव चाळवलो हा बेजार जालो हा सकाळचो कोटा भायर वता उबो रावन सुकोला केस पळोवंक मेळटाय रे केस जाले उणे आदोगाद जाले सुबेज एक तेंपार आदोगाद शिकोवंक केसो त्रास जाताले आतां भुरगीं बरें पुटपुट कशें शिकताले आदोगाद जाताय शी चड स्मार्ट जाले भुरगे आतांचे आतां आदोगाद जातले सुबेज आदोगाद केस उणी जाताय हांव आतां सकाळचो बायलां उबें आहा जशें की तो नुस्त्या बाजारांत गेलो आमगे नुस्त्या बाबूय ना आनी कितें कोताय नुस्त्या विकताय ती यो रे यो 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 घे हर एश कर यो 200 घे 150 हांव तेश कोन थिंग बायलां उबो रावन यो यो केस आहा तेच्या कोण कोण इतू देंवलो की एक फॉर्म 8 हाडे बोलाय पळो केस सोले दीस येयले पूण कितें ना बायल बरी मोगा मेळ्ळी म्हाका हेर कितें फ्राकेस ती न्हेसपा आयकना पूण घरा येल म्हणून घरां उदक न्हावपाक च्या गरम सगळें आसता मुज बायल जो मुज मोग कोता तेस कोन हुंयची बायल हुंयच्या घोवाचो मोग कोना हांव इतलें सांग तुका तुझी बाय दिसभर कोता अरे कोण सांगता हेच बायलेच मोग कोत म्हणून ही पयली एम्पाला पतून येयली अरे तू कितें आयला तुझी तू बायल सांगा इंगेला कोण तूक साधा तुझी बायल मोग कोणा म्हळ्यार कोणा अरे मुजो बायल मोग कोता ते तू कित्या पळा मुजो बायल मोग कोता हांव जाणा हा तुझी बाय तुझ मो कोणा मुज मो कोता तू केना मांडे बोसयला बोसयला अरे शिरापा जिबेच्या घुसपोलो जिबेच्या सुण्या कास्ताच्या पॉपी हा मुगे बायले सांगत तू म्हाका अरे बिश्तो तेणे तुका बुरग माणेचे बसयलो जाल्यार मोग जालो हा माणेचे बसयला तू जाणा मुगे बायल म्हाका खूंय खूंय बसयत ती दुसरी पाडी दाखवून बोस तुगे चेड्याक सांग हा तुगे चेड्याक सांग मागीर तुगे केसो देगी कितें पूण हुंय बसोल काम तुका खबर आहा अरे गो बायला मोगान हुंय बसताय म्हणजे केन्ना येडे बसताय केन्ना घरा बसताय उलयताय एकूच रात तुगे बायल तुजो मोग कोणा अरे मोग अरे हांव सांगता म्हजो बायल मोग कोता हाल्या जरी तर हांव मेलो 10 मिनटां भितर फाटकून बायल मोतली म्हज्या हातल्यान ही खबर मरे 1962 येयली गो मेल म्हणटरी बायल मरो सोदता म्हणटा ती पयली खबर तेदो गो मेलो न्हू बायलो 8 दीस पासस बोज बांद रानीको बसून रोटाली बाडी तेदोणा पयली बायल सोनाल्यो आतां बायलो कितें गो मेल जाल्यार 4 मरण गो 5 शॉपिंग आसताय पणजी बाजारांत काय मुझ मार मेळटा ना सोवा मोडपूर साता पाय गांधी मार्केटात लामाणे गेला असलो आनी हांवूय म्हणटा तूं पयले दिसा येयला नागपुसा येयला तुका हे वेगळो वास कित्याक मात काय म्हूण मार्केटार लामाणे वास घेवन घे घरा येता तोमाट घेच्या बसलो आसत ते तसे कातले वाडी भायर काटा आतां तुगे बायल मरे तुजो मोग कोता तूं मेल्यात आमी देन मोदोली हे 2002 कितें तूं प्रूफ कोण दाखयता तुगे बायल मोना मग तुझ्या तूं पिडे जातलो आसा ते मेल मग तूं लागले लागल मरे हांव म्हणटा मगे बायल म्हज्या हाटल्यान धपक्या मोतोली काय ती मेजा हाडल्यार आमचोय आतां प्रूफ करया न्ही बायल मोत जाल्या रे ओके तुका कितें हात येना ओके डन आई आतां तेपा बायल मोतो मोठे खबर सोडी हो आनी आपल्याक बायले और सांगत ते तुका आतां कोण गेले ना त्या भितर दाळाय भितो कित करून दाळा फॉर्म्युलाच रे तुका की गालेली गेला हा हॅलो हा किती आवय गे बाया रे गेला रे काय बावय आता बरं गेलो मरता कोण आवय गे आवय इतकल्याचं मरण कोणाला मेळला रे किसाने चेड बोडना दिसाली मुगे चेडनो तुगे गो आता गाद मुगे गो किसाने आगो केश पुण्या जाल मग रस्त्याला चलो येता कोण होईल आता बेलगास रायगड भेंड मारा मला
सोरो गायल्यार तू जेजू कापयताले न्हय तुका व्हरोन जेजू येवचो ना आनी जेजूक तुका स्वर्गार व्हेल्यार तू सगळे साताक पातकान घालतेले हे पासत आमकां देवचाराक तुजी चड गरज आमी थंयसर सारखे उजेन करपता तुका घेवन एक डान्स करता ह्यो आमच्या संगात ना 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 के को कोना किती देवचरा शिकत आहे राती त्याने आस्क्रोट खायलो देवचराने के सो मोत मात्र आशीर्वाद आओ देवचर मामा कोना का हम उसको मुकुना मा कोना का देवचर मा कोना का देवचर मा कोना का प्लीज मा कोना का ओय देवचर आमी वरना जाल्यार एक काम कर एकूच वेळेन आमचें काम करचें पडटलें देवचाराचें सांगितले का एकूच फावटी म्हाका तुज्या सांगणार बसय सांगण्याचेर बसयले ए ते सांगण्याचे आय बसपाचे आणि तू सांगण्याचे बसपाचे कसले काम पडले तुझ्या पुताक मावडे गेलो ओके माझी केस घेऊन माझी तयार ना केस घेऊन जायते आदोगादाशी बोलत तर बाबा केस घेऊन कोणूच माझी केस घेऊन तयार ना हांव जाण आयकोन सांग न्ही माझ्या पुता हांव आयकोन जाणा तू केसीची फायल घेवन भोंवता म्हणून पूण एक म्हाका सांग ही केस तू कोणाचेर घालूंक सोदता माझ्या भुरग्याची नाव केस घालून पडता तुझे काच्या रोगताचे माझ्या भुरग्याचे कित्याक तुका खबर आसा न्ही माझे दोग पूत असले म्हणून होय हांवें 15 वर्सां अमेरिकाक सर्वीस केली जायते दुडू वाटलेले काम करून आनी हांवें सगळे दुडू माझे घरकारीक काडले माझ्या घरकारीक माझ्या भुरग्याक ल्हान आसलेले व्हड करून शिकयले वाडयले कामाक परदेसाक धाडले ताचे लागीं दुडू जातोच काजार जाले आनी ते बायलांचे गुलाम जाले 15 वर्सां उपरांत माझी घरकाट सोंपली हांव गोंय आयलो गोंय आयल्यार कितें दोतोर बाब माझे घर पासून ते विकून गेले हांवें माझ्या व्हडल्या पुताक फोन मारलो आनी विचारले हो तुजो पाय गोंय आयला सर्वीस सोडून ताचे लागीं एकूय पयसो ना जीन कितें तरी म्हाका धाड म्हणून तो म्हाका कितें सांगता जाणा कितें सांगता तो म्हाका सांगता तुज्या लागीं हात पांयाक घोटाय आसा तूं काम कर आनी पोट भर म्हणटा उलयले माझ्या धाकट्या पुताक फोन केलो तो कितें सांगता माझ्या धाकट्या पुताचो खूब मोग करतालो तुजो बाप आनी म्हजी घरकारी ताका कितें सुडे करूंक मागता तितलें ताका दिताली आमी हांव भायर ताका धाडटालो कितें मागता तें ताका शिकयलो वाडयलो आनी ताका परदेसाक पडून तो 1000 जालो बायलेचो गुलाम जालो तो म्हाका कितें सांगता जाणा कितें सांगता हो म्हणटा भुरग्याक वाडोवपाचो शिकोवपाचो माय पायचो कायदो म्हणून कितें भुरग्याक वाडोवपाचो शिकोवपाचो काजार करपाचो मायपायचो कायदो जाल्यार मायपाय जाणटी जाली म्हणटोच मायपायचो सांबाळ करपाचो भुरग्याचो कायदो न्हय घाल ताचेर केस घाल ताचेर केस आनी तूं जाणाय हो आदी कायदो नासलो पूण आतांचो नवो कायदो आयला मनान दवर ही तूं भुरग्याचेर केस घालतलो जाल्यार ही कोर्टांत घालूंक जायना ही तुवें कलेक्टरांत घालूंक जाय आनी दुसरें म्हणटा तें ही केस घालता तो मनीस सिनियर सिटीजन आसूंक जाय म्हणजे ताका उणें 60 वर्सां आसूंक जाय 60 वर्सां जाली जाल्यार केस म्हजेर घालूंक जाता दोतोर बाब दोतोर बाब म्हाका 2 म्हयने उणे आसात 60 वर्सांचो आनी 60 वर्सां उपरांत म्हणजे ती केस घालूंक जाता होय. हांव ताचेर केस घालतलो आनी म्हाका खात्री आसा ती केस हांव चेनवल जिखतलो म्हणून दोतोर बाब हांव जायतो रिणान आसा लोकां लागीं पयशे घेतले म्हाका ते रिणां फारीक करूंक जाय दोतोर बाब कितें तुजें आसलें आसा कितें दिलें तुज्या लागीं लागार ते नाका मागला सांगलें म्हणून रोखडो चिंतलो केस जिखलो म्हणटा देव बरें कर दोतोर बाब देवा तुका जायते दिवं आयकलां तुजे लोक तोखणाय करता ती बरो आदोगाद जुईस आसलो म्हणून आमच्या गांवांत स्वता कसो चुसतालो देवान जायते दिवं तुका देव बरें कर
तुका पळोवन सोड कोशाल जालो आता सारख्याच आमगेर हांगा रावंक आयला न्हय वय डॅडी आनी उपरांत तुवें सामान घेवन सिडनी येतलो न्हय ना डॅडी तूं एकटेंच आयला गोरकार येवचो ना बाय जालां कितें तुज्या दोळ्यांनी दुकां तूं रडटाय जालां कितें म्हाका सांग ना तो म्हज्या पुताक विचारतलो आनी म्हाका तो सोत आसा तेच सांगतो डॅडी सिडनी आदलो सिडनी उरोंक ना डॅडी तो सारको बदलला हांव मानता म्हजी चूक काजार जातूच हांवें रावंक जाय आसलें पूण हांव येवंक ना आनी देखूनच म्हाका रडोंक आयलें पूण ह्या फुडें आनीक म्हाका रडोंक येवचें ना डॅडी बाय कितें सांगता तें सुटावें करून सांग हांव तुजें कांय सोजलोंक ना डॅडी म्हजो डॅडी तुजो गोट इश्ट म्हणून तुमची इश्टागोत सोयरी गोतीन बांदेली पूण म्हाका दिसना हांव तुमची इश्टागोत आनी उरतेली म्हणून ती तुमच्या पुताक लागून जेरूल दोश जातली डॅडी बाय आमची इश्टागोत तुटोन आमकां केन्नाच दिवचो ना पूण म्हाका इतलेंच सांग सेंडीन कितें म्हटलें हांव आतांच ताका आपोवन हाडटा आनी ताच्या लागीं विचारता डॅडी ते सिडनीक आपोवन हाडची गरज ना आतां कसलोच फायदो ना डॅडी सिडनी म्हजो मोग करिना तो आनीक कोणाचो मोग करता तुजो मोग करिना तुजो मोग करिना म्हणून तुवें कशें म्हणून येता आमच्या काजाराक कितलीं वर्सां जालीं म्हजो मोग करतालो जाल्यार आमच्या एकवटाक भुरगें जावंक जाय पूण आमच्या एकवटाक आजून पासून भुरगें ना तर तुजे लागीं गोटा जाल्यार ताका सांग म्हाका डिवोर्स दी आय डोंट केअर बाय हांवें म्हज्या भुरग्यांक बऱ्यो प्रिती देखील वाडयल्या म्हाका अजूनय दिसना म्हजें पूत म्हज्या हाता भायर पावल्यात म्हणून तूं जाणाय 30 वर्सां हांव हायकोर्टाचो जूज आसलो हांवें सदांच म्हजी तकली वयर काडून नीट केल्या सदांच स्वताक सांगात दिला फोटीक सांगात केन्नाच दिवंक ना आनी फुडाराक केन्नाच दिवचो ना म्हाका एक सांग समज तुका म्हज्या पुतान डिवोर्स दिलो जाल्यार मागीर तूं कितें करतलें हांव तुका फोट मारी मागीर पूण डिवोर्स जातूच हांवें चिंतला परत काजार म्हाका म्हजो आदलो नवरो मेवला आनी हांव ताचे लागीं काजार जाल्यार सांग म्हाका हो तुजो आदलो नवरो म्हणटा तो कोण तो तुजो आदलो नवरो म्हणटा बाय हो पळय हो म्हजो धाकटो पूत क्लाय उलयात हांवें तूं पाद्री होय हांव पाद्री हांवें म्हजें जिवीत देवाक पेटयलां आतां हांव खूब खुशाल आसा पूण त्या दिसा तूं आमगेर आयलो तेन्ना तुका मेवंक येवंक ना पूण हांव म्हज्या भावाक मेवंक आयलो पूण उलयता उलयता म्हाका संदीस मेवंक ना तुका सांगो की हांव म्हज्या भावाक मेवंक आयला म्हणून ती खबर सोड आतां जर डॅडीक सांगतना हांवें भितरतना आयकलां की तुका तुजो आदलो नवरो आसलो म्हणून आनीकूय आसलो क्लायब तुजेर पातळ आसली आतां हांव कितें करूं देवा लागीं बोगसोडे माग हा एक बरें खूब सार कर जेन्ना हांवूय तुज्या मोगान आसलो तेन्नाय हांवें देवा लागीं बोगसोडे मागलें एक बरें खूब सार केलें आनीक आतां हांव एक पाद्री जाला तूंय तशेंच कर एक बरें खूब सार कर आनी चिंत जे आपण कितें कोत्ता तें बरें वो वायट पळय तें सांगलां तशेंच बाबा त्या दिसा केलें म्हज्या बी आतांच केलां अरे ते म्हाका सांगता ताका खंय आदलो नवरो मेवला आनी ते ताचे लागीं काजार जावंक सोदता तूं जाणा वता तो आदलो नवरो कोण पळय तो डॅडी सांग न्हय डॅडी, सांग ताचो म्हाकाय ताच्या आदल्या नवऱ्याक मेवंक जाय आनी ताचे लागीं विचारूंक जाय एका काजारी वस्तुरीचो मोग करूंक ताका लॉज दिसना काय म्हाका ताचे लागीं विचारूंक जाय एक काजा एक गोडलोलो घोराबो मोडूंक ताका कसलो ओक आसा म्हणून सांग म्हाका ताचें नांव डॅडी सांग आतां आदलो नवरो कोण आसा रेडी जेन्ना सांग हांव कितें सामान गेला म्हाका रस्त्यार मेवला म्हाका कांयच सांगूंक ना कितें सामान गेला तुका म्हज्या पुता ताणें म्हाका जाय तें सांगलां आनीक हांव ताच्या लागीं जाय तें उलयलां तूं जाणाय तुमकां हांवें सदांच बरे रिती देखीत आनी स्वताचो रस्तो दाखोवन वाडयला सत उलोवंक शिकयला आनीक आज म्हाका हें सत तुज्या तोंडांतल्यान आयकूंक जाय सांग म्हज्या पुता हें सगळें कितें जालां कितें सांग म्हाका सत कितें पळय तें तुका आयकोंक जायना वयर म्हाका आयकूंक जाय सर आयक डॅडी
चेड बरो ना रे मुगेलो चेड घराको न्हिदलो आहा थंडीन सारको भोला केदो काय बरें म्हाका चिचेरी सांगडाची पुसपा रूच येयल्या तेका बिस्तो ट्युशना भितर सोलो व्हायची जाल्यार पुरो मुगे काम कोणाको लोण छापा रूच येता म्हाका टिचेरी सांगडाची पुसपा रूच येयलो आहा शी कितें ट्युशन घेवप रेसो टिचर पयलोच येयले गोंयांत सांगडाची पुस्तक शिकयताय त्यो चेड न्हिदलो येयला शूट मान खंय गेली काय टिचेरी टिचर टिचर Yes, please. सर सुट्टे करो आता नील बरे चिचेरी किरा बहीण किराटी चिचेर Yes, please. नाईस स्पेक Thank you. दोन वायपर घालले का पावसा बऱ्या पडतो केस दोळ्याचे मार Are you a new student? यस टीचर What is your name? माय नेम इज पोपो Popo. पोपो होय Nice name. टीचर हांव आनी कडेन ट्युशना वयतालो Maggie. ती टीचर रॉंग शिकयता Oi. हय हांवें ते सांगिल्लें हांव शिजेर म्हळ्यार ती म्हाका सांगता रायस म्हणपा लागली आनी हांवें ते सांगलें जे हांवें आंबा हाय म्हळ्यार ती मँगो म्हणटा कितें कितें शिकयता टीचर म्हाका एक सांगू शिजेर कितें म्हणटाय गे कितें म्हणटाय शिता कितें म्हणटाय English, you know? हय इंग्लिशीन Rice. इंग्लिशीन रायस आनी हांवें जेल म्हणटा आंबो खायलो मागीर त्या कितें म्हणटाय Minglu. आंब्या इंग्लिशीन मिंगलो म्हणटाय हे आनी कास्ता मरे पण टिचर हांवें पयर सांगिल्लें हांव शिता बारावो मास खायलो म्हण ती मीठ खायलो म्हणटा तूं कितें म्हणटा Me too. मासा मिठू आनी मागीर ते हांवें सांगल्यार रातीक हांवें पपाय खायलो म्हण ती फफाय खंय तूं कितें म्हणटा शिशेर Kitty. पपाय 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 4, 5. केसो सावंड रे बारगो चार पपाय बार सोडले शो पपाय समती हा हा म्हणटा हांवें कितें गोड घेवपाचें दवरूं सायडी आहा तें ती मुगेली स्टाईल. ओ पाप बरें दिसता के सेम टू सेम मुगे तुगे मातशें लांब मुगे मातशें धाकटे तू एक ट्युशन आयला येस टिचर तू जाणा मुगे फी किती होती ना भुरगे म्हणटाले बरी म्हारग म्हणून गेली 3,500. 3,500 हांव एक सांगडाचे बसपाक 1,750 सॉलिड म्हारग मरे एक सांगडा KFC चिकन पासून एक लेग पीस 300 मेळटा इतल्यान रव बिव ल्हान एक विदावट रव आज दी बसया रूच पिड्यार करप न्हू पोटान धरून जायना रूच टिचर ऍडमिशन करपाक जाय खंय टिचर खंय टिचर एडमिशन ओके ओके हे टिचर जालें ऍडमिशन जालें तू जाणा भुरग्यांक शिकोवपाची मुगेली दुसरे भाशेची स्टाईल केसोली तू जाणा कॉलेज स्टुडंट पळयली मुठी हांव कितपत जाणा ना सांगता पोपो पोपो यश टिचर मागे ये काळजा शीर ब्लॉक झाली शीर पोपो आगे ये हॅलो टीचर म्हज्या झाडाचे बॉस ओ माय गॉड ये आगरा बंबरिया रे पापाय दांडा ये पोपो येता टीचर म्हज्या झाडाचे बॉस बसता टीचर बॉस ओ माय गॉड बॉस पोपो टीचर अलकाटेल मरे दोन बाटुलो मरे एका बॅग ना बॅग ना अरे पण पोपो तू आणि शेण उतराल मरे का हा टिचर हांव जाणा मुगे बॅग अरे तो घेऊन गेला टिचर घेऊन गेला मुगे बॅग बॅग घेऊन गेला अरे तिचा बेगा जायचे स्टुडंट काय तो अरे कोण आहे मुगे बुक मुग्यालो ए दोरा मुगे बॅग दी नाही मॉडी बता रे कितका रे खानो कोण ये वापसी वाला मुला तू तुझे पाय पोपू जायला हां माझी एक पण ते कोता बास बाय पैसे बास बाय काय ना हा तिचे नाव कोणा जाय हा की संसार तू
चिचेर म्हळ्यार आ तो बागो बुसागो आ गो आसबे ये चिचेर आमी बोशा न्हू खंय बसया? तुगे जांगडाचे वांगडाचे बसून जाता म्हाका भार पडले हा रस्त्यार तुम्ही एकाय देव जीव हापा काय बघ मी गोवन साला ट्युशन घेईना कोण रस्ते एकदा मला ट्युशन घेता हो डॉक्टर आ ट्युशन टीचर तो ट्युशन आईला किती म्हणला गो बाय तो ट्युशन आईला ट्युशनाक म्हणटा वय ते बसून तुम्ही बघ कसली गरज ना आणि केस भुरग्या ट्युशन दिले केस तू जाणा मुगेली फी मागे दिला जाता पण मुगे एक स्टाईल हा कोण हे मोठी पडले हांव तेंका मुस बाडे बसयता यो खंय म्हणटा गो बाय बसपा यो तुझ्या पायाचेर म्हाका बस म्हणटा वय साहेब यो बस बसो ये नोय काय सोच मला किती करचे ते तुझे नाव किती माझे नाव मेलन द क्रूज गो बाय इमिलिया होय पण ये नोय अगं बस बस सांगता ते ऐका असू द्या ग ये ग बस बस म्हणता बसून सांग म्हणता बस अरे तुला बसून झालं किती करतो तुला बस करता बस इमिलिया बस म्हणता गो बाय किती अगो तुझे किती येला तू जांगडाचे कोणा बसयता अगो ती बोरी जांगडा तू चिडून वयतले ट्युशन आयला म्हाका दिसले कोडताली ब्रिजा एक स्लॅब देव तू म्हणून सोमते जांगडाचे तू घेता म्हणून हांवे तुका रीच हांवे येतो ब्रिजा जांगडाचे तू येत गो आय कितें सांगता ते आयकू कितें तुगे हें चोय रे रेडियस चोय रे आता का सांगताला जाप शकता म्हणटा बोस आनी कितें सांगता ते तुझे चेडू सोजमो ना जाल्यार चेडू तुज्या चेडूक सांगतालो तुझी माझी खाता चेडू या मुगे चेडू चेडू न्ही बाबा मुगे बाय ती काय गे ही तुझी बाय होय तुझ्या लागीं जाता रे बाबा ताणू रे वडे को जात गाबडा ओडी ताणू तू येलो मनीस मग कशे मुटाय अरे आमगे दोगांगे काजारी जिवी फाटतोय त्या सारखे तू किती आयलो ते सांग तू आदो का सर बाबा 2 मिनिट लेट जाल्यार तुई हे सगळी मुगे बायलीगे जांगडा फ्रॅक्चर करून उडयले बाबा तो आदो का सर कोण आता का तू आदो का दोतोर रावता म्हणटा हांव तो आ तू रे बाबा आता का तोय बाबा केस केला आहे बाबा रे व्हेरी गुड जाय दिस जाल्यार केस हाती पडो ना सांग केसो केस घेवन येयला केस मरे बाबा तुवें एप्लिकेशन सगळें करून दिवपाचें पूण केस ती कोर्टान आणलो ती कलेक्टरान वचची पडटली वयतलो मरे बाबा ते अरे बिनाक रे कोरिया रे काम केस कोणाची घास रे तू हांव म्हाज्या भुरग्याचेर केस घालता रे बाबा तितू जा भुरगी दोगचा भुरगे रे बाबा का चेडे चोडा चेडा चेडे रे बाबा तो दोगोय चेडे तेची तू केस घाल होय केस घालता रे बाबा तुगे न्हू कित रे तेक लागो केस कोता अरे बाबा कित्याक म्हजी फोकाडा कोत्ताय नाही बाबा आपल्या चेड्याची केस कित्याक घालता अरे तो म्हाका पळयना रस्त्यार सोडला पळय म्हाका लोकांची रिणा मागून खावन पोट तू पोस्ट नाही पोशी ना रे बाबा काय दिवसांनी नाही पयशे धाडून ते केस घालून देतो जान केस जिखोन जाता पळय कित जालें मरे आजकाल न्यू कायदो येयलो आहा जालें. पयलो कायदो नासलोलो होय. हा तो कायदो आहा ते प्रमाणे तुज्यान जिखोन जाता होय. जशी तूं सिनियर सिटीजन जालो तुका 60 क्रॉस जाली होय. कळ्ळें न्हू 60 क्रॉस जाली आतां माय पाय तर भुरगीं चोय नाही जाल्यार माय पाय त्या भुरग्यांचे केस घालून आता सरकार मदीं पडटा आनी तांकां फोर्सार करता माय पाय सुस्तास दिवपाक वय रे बाबा पेड कित्याक पिड्यार कर घालया मरे केस 60 वर्सां जावपा जाय वय ताक म्हाका 15 दीस उरल्यात 15 दिसांनी म्हाका 60 वर्सांचो म्हाका जिखलो आनी रिणा कासा रे बाबा जाय तूं 15 दीस उरल्याय होय. तुका 60 जावपाक होय. एक काम कर 15 दीस मुळे पणजे नुस्त्या बाजारां भायल्यान उब राव कित्याक आला के नाम पे दे दे बाबा कडी अरे 15 दीस उरल्या जाल्यार 60 जात्री यो मुझ बोले बाबा फोकाडा करी नाका रे हांव केसीक लागून चोळ करून येवंक ना रे हा, बाबा हा. तुका सांगूंक गायला 15 दिसांनी येतलो म्हणून हा. पूण कितें देस्पेर आसा म्हणून देस्पेर जातली मागीर तिका केस जिखतो हसताय वेळ पिड्यार कर नाका रे बाबा जाय तर रिणान पडलोच आसा बुडलोच आसा तू दीस येयले म्हणजे वायटू की केसूय हांवें करपाचे पयशे हांवें दिवपाचे केसीकू चला लागला तर कित्याक मरे वच नाका ना रे ना पयशे आतां ते यो अरे माल देता मग ताका दाखयता तूं वच नाका गावचे ना पार पडो केस जेवढे तुगेले चेडू तुजे
बाबा ट्युशन आहे जाल्यार भुरग्यांक कोणाक जागाचे बसून शिकयता तुका सांगता भितर वयता आनी कोणाचो झांगड प्रत्येक झांगड काडपाक मातलो फार कित्याक एक दोळ्याचे कितें काय गो पार पडप कुणी बोगडार कोता हे घाल आणि पणजी थिंग नाग्याचे उबरा कीप गोवा ग्रीन झाला आमच्याकडे काढवा गेला काय पाहिला विश्रांत किती गो किती झाले एकदम मस्त म्हणून करता आणि पण मग केलं स्वतः अहो जाणा तो तुका स्वतः जाणा जाणा अरे पण मग स्वतः कोण सांगितलं का तो मग स्वतः अहो जाणा न्हू तू म्हाका स्वतः करा तू करत असो त्याचा म्हणजे प्रॉब्लेम ना तुका स्वतः जाणा खबर आहा अरे मग तू स्वतः नाही आप के छेडो आपण के छेडा तू बघूया बघूया सेंपर टीचर तू घराला की मस्तेपणा करता ना टीचर तू तुझे पाय स्वतःचा ना टीचर ऐकिला होय. त्याची सांगते ऐकिला बेसवडीची डान्सला भंगाड घाता सेंपर टीचर हा नाही आगा बॉस आता हुकूम बसा गुड बॉय सेंपर तू डेडिकेट स्वतः पण आमरे ना टीचर गुड बॉय चल आता उठ दादा माझ्या मुस्तीपणा कोता दिला त्याच्या वेळेला केन्ना मुस्तीपणा कोतचा ना कितें स्टोरी ऐकिला ते नाही पण मस्ती पण केलं की लास्ट वीक चल उठ तिच्या एवढा जापा ना किती जापन आमच्या फ्रेंडला फेविक्विक लाईनीला किती नाही नको आय सो किती झाले अरे ससू कोणी एन सुसू केली अरे ना अरे तो की आपले फ्रेंड आपले फेविक्विक लाईन मुझे बसला आणि काय दिसते शिवण मोठं आवड ससू ती जातो रे आवड फेविक्विक लाईन तुझे शिकार बसवला आवड माझे प्लीज काढ रे आता 8 दीस उलो 8 दीस हांवें कितें करपाचें कोणी तूं सांगलो एक काळ्या गेली ना पळय पतून दिली अरे ससू अरे काढपा येलो काढपा कितें काढो माहित कोणी हा दोन ना दोन हा दोन ए तुका सांगता चेड्या वर आणि तुका सांगता जाले जागडा चेड्या अरे तो कुठं लागलो अरे मुझे माय अरे माहिती बॉडी चोयता यो ओढ रे जागा ए तू माग बसवतो आज किती जातले 8 दिवस उले 8 दीस उरले ससू बिंबा करस्ता इगेन खातोता नाका मग टॉयलेट वचोंक शिकी नासताना पिशेपणा केली हांवें माय बायगे रावून गोवाचे गोरे के सुनेचे मुणायले म्हाका गोमोर आको संसार तुज्यान बारकूंक जायना तूं आयल्या बोगोर बोवन हांव गोवाच्या घरा आयज वयता चिंतना बेंचे आदी बाबून गोवाचे गोरे के सुनेचे एक पावट जातोच काजार ताका सोर जायना दिया मात बागार आनी दुडू होजार गोराबो कोटुरोम देवाक हांव करतेली रोजार माय पायगी रावून गोरचे भायर पीस घेतलो हांवें मोच्या बुजार शिदी नासताना पिशेपणा केली हांवें माय बायगे रावून गोवाचे गोरे के सुनेचे मुडायले म्हाका गोमोर आको संसार तुज्यान बारकूंक जायना तूं आयल्या बोगोर बोवन हांव गोवाच्या घरा आयज वयता चिंतना बेंचे यादी बाबोन आणि तू इतके कुशाल करून काय किती झालं Daddy, I thought तुका एक सरप्राईज दिवचो सरप्राईज होय रे तू म्हजो बेस्ट तर हो सरप्राईज हांव तुका होय पूण कसो सरप्राईज हांव ना तुम्हाला सरप्राईज दिवंक शकता पूण बाय आता कितले दीस जाले 5 दीस जाले हांव युकेतून आयले पूण म्हाका केन्नाच कांय सांगूना हांव तो सरप्राईज जाला कितें डॅडी पळय हो
सरप्राईज असो हांव आनी मोसो गोरकार सिडनी तांगेर रावन वयतात सोदा थांकी रोपता पण इतले दिसतात की म्हाका ही खबर कांयच सांगूंक ना आनी मामी ही खबर जाणा ना डॅडी पूण मामीकूच लागून हांवें घर सोडून वचोंक मामीक लागून तर मामीक तुजी कसली आडकोड जाली आनी आतां तिका तुजी आडकोड जाली खंय डॅडी तुका कांयच खबर ना ह्या घरान कितें चलता तूं आतां आयला न्हू डॅडी सगळें तुज्या दोळ्यांनी पळयता म्हाका घुसपावून कित्याक सांगता सारकें उक्तावण करून सांग न्हय जाणा कितें ओ कितें तूं घरा आयल्यार 5 दीस जाले मामी एक दीस तरी तुज्या सांगाता भायर गेल्या बाय तू जाणा तुझ्या डॅडीक मोटर चलोवंक गमोना देखूनच ती आतां आपल्या जाण्यार सांगता म्हणजे तुझ्या घोवकारा सांगता भोंवता न्हय डॅडी ती आयलो दीस सिडनी घेवन वता तुका कांयच दिसना ओके फायन ती खबर सो तुवें केन्ना तरी मामीच्या देस्पेसाचेर नदर मारल्या डॅडी ना आनी जायते फावटी तिका पयशे धाडल्यात पूण ते पयशे कितें कोत्ता खंय मोडटा कितें तिचे बॅलन्स आसा ह्या खेळ नाच खबर काडूंक ना डॅडी तूं जाणा म्हाका दुडवाची सारकी गरज आसा तर हांवें मामीचें क्रेडीट कार्ड घेतलें आनी हांव एटीएमान गेलें थंय जाल्यार डॅडी मामीच्या अकावंटाचेर फकत 30,000 आसात 4 म्हयने फाटीं 4 लाख आसले डॅडी हांवें जाल्यार फकत 5,000 काडले अंकल मॅनेजरान म्हाका आपूण धाडलेलो कारण त्या बँकान म्हजी एफडी आसली ती मॅच्यूर जाल्या म्हणून सांगू तेन्ना तोय म्हाका तेच सांगतालो फाटले 4 म्हयने मामीचे विड्रॉवल एकदम हिसपा भायर जाल्यात म्हणून जाणा बाय मागी वर्सां आदी हांवें 25 लाख घातलेले बँक ते आतां 50 लाख जाल्यात हाचे खातीर हांव बँकात गेलो आतां ते 50 लाख हांवें परत फिक्स डेपॉझिट घातल्यात फुडल्या 9 वर्सांत आनी जाणा तूं हे बावडी हांवें कोणाच्या नांवान घातल्यात म्हणजे तुज्या नांवान डॅडी म्हज्या नांवान थँक्यू सो मच डॅडी हय तूं म्हणजे दुसरो तू जावन आसता प्रिन्सस आहे घरांतले थँक्यू डॅडी आय लव्ह यू सो मच थँक्यू डॅडी आमच्या गोरेबाचे बेस्ट वाचतले म्हणून सांगलेले समुदायिक फादर पूण एकसां म्हाका हांवें तुका कितलेच फोन केले ते तूं म्हजो एकूय फोन अटेंड कित्याक करूंक ना माझा फोन सायलेंटाचेर आसलो ना हांव माझो फोन घरात लागी विसरून गेली घरान विसरून गेले होय पूण हो तुमचो वायट वेळचो मोग पळोवन हांव खूब खुशाल जाल्यार म्हजो गोरकार म्हजो मोग करिना हे जाणा जावन मी खूब खुशाल आसलेली हे तूं कितें उलयताय वायटचो गोरकार तुजो खूब मोग कोत्ता माझे बाबा बाबा आसतना कांयच नाका बाय तुझें तोंड बंद दवर ना तर म्हजें तोंड उगडलेलें हाय तूं तुज्या डॅडीचेर सामकाराक कितें सांगूंक सोदताय जोरी तो तुजो गोरकार तुजो मोग करिना जाल्यार तूं आनी कोणाचो मोग कोत्ता तुजो मोग करता मामी तुजो हाय कितें होय उलयता डॅडी मामी सेगीचो कोगी राव इतलो अधिकार दिवंक ना तुवें तुका हांवें तुज्या मामीचेर बसवलो मामी तुजी गोरकार म्हजी ती तेचे मागीर सारे मागून रावले बाय तुझी मामी बाय तुझी मामी आणि तुवें म्हजे इतले वायट चिंतले म्हजे तुवें कित्याक रोजी 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 डॅडी मामी घरा पावल्या तुम्ही सगळे ओगीच कित्याक आसा मामी घरा पावल्या डॅडी डॅडी जालां कितें काय सांगू ना आनी जालो ते म्हाका व्हडलेशें कांय दिसना पूण म्हाका सांगल्यार गमतलें न्हय बाबा हांवें फाटीं तुज्या डॅडी लागीं रिक्वेस्ट करून तुका तुज्या गोरकारीक ह्या घरांत दवरलें आतां म्हाका दिसता तुवें तुज्या गोरकारीक घेवन तुमगेर रावंक गेल्यार तो पूण जॅनिसा तो ह्या आसा राव ताणें म्हाका सांगलें तुका सांग म्हणून ते आयज हांगासर रावंक सोदिना पूण तुज्या डॅडीचे सांगता तुमगेर रावंक हे बरो दीस दिवं बाबा कशें आसा बाबा एकदम आयकव हांवें तूं आयले 5 दीस जाले म्हणून सांग पूण बाबा आयज कांयच म्हाका घेवंक ना नांव दिल्यार पासून आयज नाका आयज म्हजें फूल आसा पळय स्कूल आसा तुला कितें हांव रुजीबायक मेळ काय असं असं पूण जालें कितें आनी कितें जालें जालें होय रोजीबाय आनी दोतोर बाब सकाळी चाय चाय केली म्हणून तो जर च्या पिली आनी रोजीबाय आपलो मोबायल विसरूनच गे मोबायल होय आज
पावलो दुसर म्हाका वखदान हॉटेल काय मातशें मोबायलवर आनी कितें म्हणून मोबायल बी आसा मोबायल पयशा लागीं तो हांव घेवन आयला मोबायल तो मोबाईल तुझ्या लागेल रोज जर सांगताले तो मोबाईल ते घरालाही विसरला म्हणून फोड कित्याक मारली म्हाका रोज ओके मोबाईल रोजीचो म्हणटोच रोजी लागीं दिवचो आसलो आनी ताचे लागीं दिवन घातलो मरे उजो आमच्या भितर रस्त्यात म्हणून काय रस्त्यात तूं रस्त्यात म्हणून काय कितें म्हण रस्त्यात म्हणून नाका आनी कितें म्हण रस्त्यात म्हणून नाका रस्त्यात गेलो ना जाल्यार हांव तुजो तो मोबायल इतून हातलो आसलो घाना लागीं हांव तुजो रस्त्यात म्हणून बरी सोयली खबर सर आतां विसर घाल म्हणजे केसीचे कितें करता भायर सरून वच हांवें सांगला भायर सरून वच म्हणून रिणा नासल्या बरी बाबा हांव लोकांची नीट फारीक करूं अरे रस्त्यात भायर सरून वच हप्ता कित्याक रे वेता वच सांगलो एक लिमणे उतर घाल भायर सरून वच ही जावन आसता तुजी सुटकेस आज तूं आनी तुजी गोरकान आयजसान तुज्या धडीच्या घरा रावूंक अरे हांव जाता सिडी सिडी आता वसवून दिवची ना सिडी आता वसवून दिवची ना तो ताळे वसवून दिले म्हणजे किती जाते ते वसवून दिवची ना सिडी देवाची गरज ना हांव म्हज्या घरकांनी संपत रोखडोच ना आता कसलोच फायदो ना तो मोबाईल मेळून आम्ही सारखी त्रासा पडली आता तू वसवून दिवची ना प्लीज सिडी आता तू वसवून दिवची ना मी चिंतलंय तू जाणे तू वसवून दिले म्हणजे किती जाते ते सांगता